नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आमचे बरोबर आता अमेरिके सावन आसात गोयचे आदले उपमुख्यमंत्री आणि गोयच्या नामनेचे पॉलिटिकल फिगर ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसोजा. सर, वेलकम टू द शो अँड थँक यू फॉर गिविंग अस युअर टायम. वेलकम. सुरवात करतना इतलेंच म्हणटा, पयली फावट तुमचो इंटरव्यू जाता अमेरिके वतगीर आणि गोंयकार सामके फर्स्ट टायम डिटेल्स तुमी पळयतले. गोंयकारा कडेन तुमचो सामको लागींचो संबंद, म्हापशेकारा कडेन तर सामको घरचो संबंद. कितें सांगपा सोदतात गोंयकाराक? फर्स्ट टायम अख्ख्या गोंया कडेन तुमी उलयतात, कितें सांगपा सोदतात? गोंयकारांचे म्हटल्यार सांगपाचें एकूच म्हटल्यार गोंयकार एक जावपाक जाय, इतकेंच म्हाजें म्हणणें. गोंयकार फुटपाक जायना, गोंयकार एकी दाखोवपाक जाय. तें जायत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकार यशस्वी जातले. उपचार कशे चल्ल्यात आणि सगळ्यांक उमळशीक आहा जाणून घेवपाची की तुमची भलायकी कशी आहा ती. सो भलायके वयल्यान सुरवात करया आनी मागीर राजकारणाचेर या. या म्हाजो ट्रीटमेंट 10 तारखेर सोंपला आनी आतां फक्त डॉक्टराचो सल्ल्याक रावता. म्हणजे ते कितें सांगता पळय ते म्हणजे म्हजे स्कॅन कंपेर करतले आनी ते फुडें सांगतले ते. म्हणजे फुडल्या 8 दिसांक म्हाजो ट्रीटमेंट म्हणजे काबार जाल्लो आहा. गोंयांक केन्ना येवपाक शकतात? कारण सगळ्यांक एक हे लागला की तुमी केन्ना परत येतले का म्हणून. गोंयांत दोतोर सांगता त्या प्रमाणे दोतोर सांगलें की वच म्हणून वच गेलो हांव. सो दुसरो मुद्दा सामको म्हत्वाचो तो म्हळ्यार राजकारणाचो. आयची गोंयची राजकीय परिस्थिती पळयतगीर, कारण तुमकां राजकारणाचो इतलो प्रदीर्घ अनेक अनुभव आसा की आयची गोंयची राजकीय परिस्थिती पळयतगीर कशें दिसता? कारण मुख्यमंत्री इस्पितळांत आसात, आज तांणी सगळ्यांक दिल्ली आपोवन व्हेले आनी थंयच्यान आमकां जी आतां न्यूज मेळटा ताजे प्रमाणे ते आपले मेजर पोर्टफोलियोज कांय डायवर्ज करचे नात, बारीक सारीक पोर्टफोलियो डायवर्ज करतले. आनी दुसरी वटेच्यान ओपोजिशन बोवाळां मारता की एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन सामकें ठप्प जालां म्हणून. तुमी कशें करून पळयता ह्या गजाली कडेन? पळय, सदांच एका पक्षाचें सरकार चलोवपाक सोंपो, 3-4 पक्षाचो सरकार चलोवपाक कठीण. म्हणजे तो मुद्दो मनान धरून फुडें सरपाक जाय. म्हणजे मान्य करपाक जाय आमी 3-4 पक्षाचो सरकार चलोवपाक कठीण म्हणून तो, आनी एका पक्षाचो सरकार चलोवपाक सोंपो. म्हणटकूच हो 3-4 पक्षाचो सरकार ताका पुल्स आनी प्रेशर्स आसतात. म्हणटकूच ते भाशेन चीफ मिनिस्टरान हालचें पडटा. पूण सांगपाचें खातें वांटपाचें काम म्हणटा तें चीफ मिनिस्टराचें. तो मांडटा पळय तशें, ताका कोणें फोर्स करपाक जायना. तुमकां दिसता आज की गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें चल्लां म्हणून? पळय, चीफ मिनिस्टर नासलेल्या कारणान थोडे कमीताय येता आनी येवपाकूच जाय ती. म्हणजे वस्तुस्थिती अशें आसता की सरकार चलोवपाक पयसून मातशें कठीण जाता. लागीं आसत जाल्यार मातशें कंट्रोल बरो उरता. पूण त्या खातीर मातशें हाल्ला कशें दिसता म्हाका. तुमचो कितें ओपिनियन कितें? चीफ मिनिस्टरान आपल्या कडेन आशिल्ले ते मेजर पोर्टफोलियोज आज बाकीच्या मंत्र्याक वांटून दिवपाची गरज आसा काय कितें? पळय, चडशे अलायन्स पार्टनर्स आहा आनी खातीं वांटपाक तितकें सोंपें न्हू, कित्याक सरकारान आपलें हीत चिंतपाक जाय. म्हणजे मेजर पक्ष आहा पळय, पक्षाचें हीत चिंतपाक जाय आनी त्या प्रमाणे ती खातीं वांटपाक जाय. एक गजाल म्हाका सांगात की हे जे सरकार जाल्ले, तुमी म्हळें की घटक पक्षांक अलायन्स पार्टनर्साक घेवन जाल्लें सरकार, तुमकां दिसता एक यू आर अ BJP लॉयलिस्ट फॉर 2 डिकेड्स नाव. ज्या तरेन सरकार स्थापन जालें आनी ज्या तरेन आज हे सगळे पुश आनी पूल चालू आसा, डोंट यू थिंक इट वॉज एन इम्परफेक्ट फॉर्म्युला टू फॉर्म अ गव्हर्मेंट? पळय, हांवें पयलो प्रश्न केल्लो पळय तो सरकार फॉर्म करचे पयलीं की हो सरकार लॉंग टर्म पक्षाक हेल्प करतलो की ना पळय तो. म्हणटच म्हाका सीएमान सांगलें हो पक्षाचो फायद्याचो सरकार म्हणून. पूण आतां काळ गेल्या उपरांत म्हाका दिसता की तो फायदो चड ना कसो दिसता म्हाका तो पक्षाक. म्हणजे पक्षाचें हित पयस जाल्यार सरकार चलता, पूण पक्ष खातीर चलता की ना तो ती प्रश्न आहा. आज म्हाका एक गजाल सांगात, तुमी दुखावल्यात ह्या एकूण प्रक्रिये भितर. कारण एक
लोकांचो गैरसमज हांव बिलकुल दुखोवंक ना. हांव भयंकर खुश आहा हांगसर. म्हाका प्रॉब्लेम कांयच ना. हांव बरो बरो पयशान इलाज करता हांगसर. म्हणटच म्हाका हांव म्हाजी अडचण हांगसर गोंयान नासलो ती खरी खबर. गोंयान नासलो ती खरी खबर. हांव पयस नासलो. म्हणटच मुखेलमंत्र्याचो हक आसता की कोणाक कॅबिनेटान धरचो आनी कोणाक काडचो पळय तो. इट इज हीज रायट. म्हणून ताणें आपली रायट एक्सरसायज केली. पूण वायट दिसपाचें कितें आहा म्हाका? हांवें पयर मायकल लोबोचो इंटरव्यू केल्लो आनी मायकलाक हांवें एक पॉयंटेड क्वेश्चन विचारिल्लो की वेदर ही थिंक्स दॅट इट वॉज मॉरली इनकरेक्ट ऑन चीफ मिनिस्टर्स पार्ट टू ड्रॉप 2 मिनिस्टर्स वेन ही हिमसेल्फ इज इन द हॉस्पिटल एंड ही इज एलिंग. तुमकां कितें दिसता? वॉज इट हांव फक्त पर्सनल प्रश्न विचारला वॉज इट? हांवें तो पयलो प्रश्न पळयला तो. पूण सांगपाचें म्हणल्यार पॉलिटिक्स एंड मॉरल्स खंय आहा? पॉलिटिक्स ओनली पॉलिटिक्स. आय अग्री. मॉरल्स प्रश्नच येना. ना आय अग्री, बट कशें आसता की एक मातशी तरी एक हांव मॉरॅलिटीचो प्रश्न म्हणल्यार एक नैतीक जबाबदारी आसता की जेन्ना एक निर्णय घेतात तेन्ना तो निर्णय सगळ्यांक सारकोच लागू पडपाक जाय. यू थिंक दॅट इट वॉज मॉरली इनकरेक्ट? ते व्यक्तीचेर आसता. प्रत्येक मॉरॅलिटी म्हणटा ती व्यक्तीचेर आसता. एका व्यक्तीक चड मॉरल आसता, एका व्यक्तीक कमी मॉरल आसता, एका व्यक्तीक मॉरलूच नासता. पूण ते भाशेन सरकार चलता न्हू. सो आय डोंट फील बॅड अबाउट इट. यू डोंट फील बॅड अबाउट इट सामकें, बट वॉज इट मॉरली रायट ऑर इट वॉज मॉरली नॉट रायट? No, but government doesn't follow morality. I agree, but politics only. I agree, but in Politics is your फक्त politics. I agree, but in your bracket of morality, तुमची मॉरॅलिटीच्या तुमच्या मॉरल स्टँडर्ड्सा प्रमाणे ते बरोबर आशिल्लें काय चुकीचें आशिल्लें? No, म्हणजे एकूच म्हणजे हितून अडकता म्हाका तें की म्हाका सांगूंक ना पळय तें. तितकेंच अडकता म्हाका आनी कांय ना. म्हाका दिसता म्हाका सांगूंक जाय आसलें खंय. म्हजे कडेन उलोवंक जाय आसलो गो. कोण तरी उलोवपाक जाय आसलो. कित्याक हांव 20 वर्सां पक्षान आनी हांव सिनियर मनीस, 5 फावटी निवडून येयल्लो मनीस. पूण त्या मनशाक तुमी ते भशेन वागयतात जाल्यार कितें म्हणपाचें? म्हाका एक गोंयकाराक आतां कळूं दी, कारण पयली फावट गोंयकारां मुखार एक गजाल वता. तुमकां कशे रितीन कळयलें आनीक कोण उलयलो तुमचे कडेन आनीक आयकतकीर तुमची पयली प्रतिक्रिया कितें आशिल्ली? पळय, हांवें पयलो सीएमाक फोन मारलो सकाळचो. सोयऱ्यान सांजचें आसलें आनी सकाळीं 6:30 सुमार फोन मारलो आनी विचारलो कितें जालां काय म्हणून. तेन्ना सांगलें म्हाका मागीर तुका कोर कमिटीन सांगलें दोगांयक ड्रॉप कर म्हणून. ते प्रमाणे तुका ड्रॉप करतलो पूण. म्हणल्यार तुजी कशी म्हणली? तुमी फोन मारलो? तुमी फोन मारलो? हांवें मारला. तेजे पयलीं तेणें सकाळचो म्हाका रुपेशा कडसून फोन मारलो, आपण फोन मारतलो म्हणून तुका. पूण तो येवंकूच ना म्हणून फोन हांव रावलो आनी मागीर हांवें फोन केलो. आनी ताजे उपरांत सीएम उलयतकीर तुमी पक्षाचे बाकीचे लिडरा कडेन उलयले आनी तांचे कडच्यान तुमकां कितें उत्तर मेळ्ळी? म्हाका कोणाच कडेन उलोवंक ना हांव. फक्त दिल्लीसून म्हाका रुपालालाचो एक फोन येयल्लो म्हणून म्हाका सांगलेलें. म्हणटकच ताका हांवें पत्र मारलो. तेणेन म्हाका तेच सांगलें की तुका कोर कमिटीन सांगलां तुका ड्रॉप करचो म्हणून. त्या प्रमाणे तुवें ड्रॉप जावपाक जाय. सो तुमकां सांगतना सांगलें की कोर कमिटीन तुमचें नांव रेकमेंड केलां म्हण ड्रॉप करपा खातीर. तुमचो विश्वास आसा ह्या गजालीचेर? पळय, गजाल आतां घडली. हय. म्हाजो विश्वास आसप ना आसप हे सेकंडरी इश्यू. कितें घडोवंक जाय तें घडलें आनी जालें तें आतां. आतां तेर उलोवन आनी चर्चा करून कितें फायदो आहा आतां? तुमकां कितें दिसता की हें डिसिजन घेवपाक कोण जबाबदार आशिल्लो? हे सकयले लोक जे म्हणजे स्थानीक लोक हांगासर गोंयान आहा पळय ते जबाबदार ताका. तुमी मुख्यमंत्र्याक जबाबदार धरना? मुखेलमंत्र्याकय धरना आनी हायकमांडाकय धरना. म्हणजे दिल्लीकूय जबाबदार धरना हांव आनी चीफ मिनिस्टराकूय जबाबदार धरना. ताका प्रेशरायज केला. तुमी म्हणटात की चीफ मिनिस्टराक हें डिसिजन घेवपा खातीर प्रेशरायज केलो? या कित्याक सकाळचे पासून म्हाका प्रमोद सावंतान सांगलेलें की एकूच मंत्री ड्रॉप जातलो म्हणून. एकूच जातलो आमचो मणकयकार म्हणून. तुजें उलोवप कांय जावंक ना म्हणून. अंतीम टायमार तें जालें. तुमी जेन्ना कोर ग्रुपाचो विशय काडटात म्हाका मुद्दम विचारचें दिसता की कोर ग्रुपाचो यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कोर ग्रुप
Yeah, I'm not there. You are not there, but you are a part of the core group. Yeah. You are not just a BJP MLA. You are a veteran in the BJP. You are the Christian face of the BJP, and you are a part of the core group. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना कोर ग्रुपाची ही गजाल तुमकां कळटा, what are your feelings? कोर ग्रुपांनी भितर म्हाका दिसता एक हे नासली ती. हांव जे आयकलां परपरे कोणा कडसून आयकलां बातमी पळय ती, पूण ठरावीक लोक आसले मागीर म्हाका काडपाक. ठरावीक लोक आसले म्हाका काडलेलो जावलो तेणी. त्या प्रमाणे ते घडलें. आज जेन्ना तुमी वॉट नेक्स्ट तुमी सांगलें की आतां मुखाल्लो विचार करपाक जाय, म्हाका दिसता अख्खे गोंयकार जाणून घेवपाक सोदतात बिकॉज ऑफ युअर स्टेचर, बिकॉज ऑफ युअर इमेज. वॉट नेक्स्ट? What next? I have to consult my party supporters and what I call my well-wishers, my family. मागीर सगळ्यांक कन्सल्ट करून एक डिसिजन घेवपाक जाय न्हू. बेश्टे गायन डिसिजन घेवपाक जायना. बरोबर. पण एक कित्याक स्टेटमेंट म्हाका आमदार म्हणून 5 वर्सां निवडून दिला भाजपाचेर. पूण तें रिस्पेक्ट करपाक जाय की 5 वर्सां हांव भाजपान आसतलो म्हणून. म्हाका जाय असो नाका असो. पूण ती वस्तुस्थिती की म्हाका निवडून दिला सिंबलाचेर भाजपाच्या कमलाचेर, म्हणटकीर तो कमलाक रावपाक जाय. तुम्ही अनेक गजाल म्हळ्ळी की आपल्याक आतां परत बीजेपीच्या कोर ग्रुपांत रावपाची इच्छा ना म्हणून. ना कित्याक ते कन्सल्ट करिना. You don't want to be a part of that core group now. Yeah, a group which does not consult you, there's no point in staying with that. म्हाका एक गजाल मुद्दम विचारची दिसता की तुमी जेन्ना म्हणटात की कार्यकर्त्याक मेळून आनीक सगळ्या कडेन भासाभास करून निर्णय घेतलो म्हण, यू इंटेंड टू टेक अ डिसिजन ऑर यू इंटेंड टू वेट आउट दीस टर्म? पळय कितें आहा, हय, म्हज्या कार्यकर्त्याची इच्छा वेगळी आहा आनी म्हाजी इच्छा वेगळी आहा. म्हाजी इच्छा कितें, 5 वर्सां म्हाका निवडून दिला, हांव प्रामाणीक रावपाक जाय 5 वर्सां निर्णयाक. सो आय स्टे फोकस्ड ऑन दॅट इश्यू. But my supporters feel differently. They are more emotional. They react fast. I don't react fast. I am a slow reactionary. that is why you are a leader. Yeah. So I cannot be emotional. माझे इमोशन्स कुशीन धरपाक जाय आनी म्हजें पोजिशन काय आहा तें समजून घेवपाक जाय. So with that position I feel that I'm elected for 5 years on a lotus symbol. I should stay focused on that. But 5 वर्सां उपरांत you are not guaranteeing that you will stay with the lotus symbol. 5 वर्सां गॅरंटी दिवंक शकना. 5 वर्सांची गॅरंटी दिवंक शकना तुमी. म्हणजे इतके फुडें विचार करूंक शकना. तुम्ही म्हणटा की 5 वर्सां उपरांत तुम्ही कमळाच्याच चिन्हाचेर वेंचणूक लढयतले हाची गॅरंटी ना. ना हांव इलेक्शनाक रावतलें ती गॅरंटी ना. You are seriously thinking of retiring from politics? Possibly. My health permitting. My health permitting, other issues like finance also is required. A lot of things are required. My support of the people are required. But I want to ask you one thing. Even if तुम्ही समजा डिसाइड केले की तुम्ही कॉन्टेस्ट करची नात म्हणून, जाल्यार तुम्ही ज्या मनशाक किंवा ज्या पक्षाक सपोर्ट करतले त्या पक्षाचे आणि त्या मनशाचे वजन डेफिनेटली तुमच्या मतदारसंघात आणि तुमच्या भोवतणच्या कांय मतदारसंघा भितर म्हत्वाचे आसतले. तुम्ही भाजपाक सपोर्ट करतले काय यू विल प्रिफर टू सपोर्ट सम अदर पार्टी वन्स दिस टर्म इज ओवर? That depends on the time and the political atmosphere at that time. त्या टायमार कितें घडटलें म्हाका खबर ना. त्या काळान कितें जातलें, कोणाक सपोर्ट चड आसतलो, कोणाक कमी आसतलो, खंयचो पक्ष वयर सरतलो, खंयचो सकयल वयतलो, ती म्हाका खबर ना. पूण तो विचार करून करपाक जाय न्हू तें. You don't want to commit anything right now. You don't want to commit anything right now. It is a small political state. म्हणजे कितें 40 आमदार, कितें घडटा कितें घडना ते भाशेन ते सरकार आसता. So that is a bit tricky. It is not that simple. म्हाका एक तुमी पक्षाची फाटली 2 दशकां 2 डिकेड्स वाड पळयली. आज तुमकां दिसता अशें की पक्ष चुकीच्या मार्गान चल्ला म्हणून? पळय म्हाका इतकें दिसता की पक्ष म्हाजी गरज ना खंय दिसता म्हाका. आय हॅड अ फिलिंग की भितूनसून येता की तुका कन्सल्ट करना, तुका कांय सांगना, कोणाक कांय
तुका खबरच घेना तुझी. म्हणजे हांव आतां अमेरिकेक म्हाजे कोणाच खबर घेवंक ना. दिस इज सिरियस. सो पक्षाक म्हाजी गरज ना कशी दिसता म्हाका. दॅट फिलींग आय हॅव स्टार्टेड टू गेटिंग इट. म्हणजे ते थोडे इमोशनल म्हणूं येता तुवें, थोडे करेक्ट म्हणूं येता. पूण दिसता म्हाका की पक्षाक म्हाका व्हडलीशी गरज ना म्हणून म्हाजी. तुम्ही इट्स व्हेरी सेंटिमेंटल, इमोशनल. तुम्ही अमेरिकेक गेले उपचारा खातीर, ताजे उपरांत पक्षांतल्या कोणेच तुमची खबर घेतली ना? कोणानच घेवंक ना. सदानंद एक फावट विमानानसून म्हाका फोन मारलो तितकोच. अदरवायज कोणेच घेतली ना. कोणाच घेवतली ना. सो म्हाका एक पक्षाचें खंय चुकलें, अशे तरेन सरकार करप ही चूक जाली काय ताज्या पयलींच चुकपाक लागिल्लें? जेन्ना तुमी 2012चो टर्म जालो, त्या इलेक्शनाक पक्ष 13चेर पावलो, खंय पक्षाचें गणीत चुकलें अशें तुमकां दिसता? पळय, एक सांगूं शकता, म्हाजो पक्ष घाळीना सत्तेर रावपाक. दॅट इज अ बॅड फिलींग. वी हॅव टू फॉलो द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स. म्हणजे लोकांनी तुका निवडून दिला ह्या कामा खातीर हें काम कर तूं. म्हणजे तुका सत्तेर हाडूंक ना तें मान्य करपा जाय. लोकांनी म्हटलां की हांव सत्तेर येवंक शकना कित्याक म्हाका मॅन्डेट ना. तो मॅन्डेट कशें करून तयार करप हें चुकीचें दिसता म्हाका. तुमचें मत आशिल्लें की सरकार फॉर्म करपाक जायनाशिल्लें. लोकांचो मॅन्डेट ते भशेन आसलो न्हू. मॅन्डेट ते भशेन आसलो की तुमी सरकार फॉर्म करचो न्हू म्हणून तो फॉर्म ना करपाचो. आज जेन्ना हे लोकांच्या मदीं अशी भावना आसा आनी ज्या तरेन सरकार चल्लां ताका लागून लोकांचे मदीं भावना आसा की हे सरकार कितले दीस टिकतलें, कितले दीस हें अशेंच चलतलें, असो एक लोकांच्या मनाक व्हडलो प्रश्न आसा. तुमचो पॉलिटिकल असेसमेंट कितें की हे सरकार कितले दीस टिकपाक शकता आनी वॉट इज द लायफलायन दीस गव्हर्मेंट हॅज? हय, सरकार चलोवंक शकता. सरकार चलपाक कांय प्रॉब्लेम ना. पूण पुल्स एंड प्रेशर्स आसतलेच. पुल्स एंड प्रेशर्स आसतलेच. ते चुकचेच ना. कारण कितें, 2-3 गट आहा म्हणटकच प्रत्येक गट दुसऱ्याक चॅकमेट करता. आनी आपूण मातसो बऱ्या पोझिशनार येवपाक सोदता. आपले इलेक्शन प्रॉस्पेक्ट्सूय सोदता. फुडें निवडून येवपा जाय न्हू परतून. बरोबर. सरकार चलयल्याच जायना. हय. फुडें निवड ते विचार करतात ते. पूण ते भशेन 2-3 विचार चल्लेले आसता. सरकार बरे भशेन चलोवपाचो, आमी परतून निवडून येवपा जाय, आमी आमचें अस्तित्व राखून धरपा जाय. हें 2-3 विशय आसता ते बरोबर. पूण ते बॅलन्स करपाक तेंचे कडेन जमतलें की ना तें म्हाका खबर ना. एक गजाल जाणवता सर, व्हेरी फ्रँकली आय वॉन्ट टू आस्क यू दीस क्वेश्चन. आनी आज चीफ मिनिस्टर इज नॉट वेल, तुमी बरे नात, आनी एक पक्षा भितर गजाल जाणवता की देर इज नो ऑल्टरनेटीव, देर इज नो सेकंड रंग लिडरशीप. यू एग्री विथ दीस एंड वाय दीस हॅपन? पळय, सेकंड लायन ऑफ लिडरशीप सदांच तयार करची आसता ती. आपुणूच घडना ती. ती आमी तयार करूंक ना कशी दिसता म्हाका. देर इज नो सेकंड लायन ऑफ लिडरशीप. पूण एक सांगूं शकता की लिडर कोणूय जावं शकता. मायकल जावं येता, डॉक्टर प्रमोद जावं शकता, निलेश काब्राल जावं शकता, कोणूय जावं शकता. एक फावट निवडून लोक प्रतिनिधी दिलो की ना तो लिडर. तो खंयचे पोझिशन घेतलो तो म्हाका खबर ना. ही इज केपेबल. एलिजिबिलिटी इज देर. पूण तो आमी विश्वास धरपाक जाय. आवयच्या पोटांतसून शिकून कोण येना. बट ही जी सेकंड लायन ऑफ लिडरशीप तयार जाली ना, ताका जबाबदार कोण दिसता तुमकां? तुमी स्वताचेरय जबाबदारी घेतात, मुख्यमंत्र्याचेर जबाबदारी घालतात, पक्षाचेर घालतात, कोण हाका जबाबदार? हें पक्षाचें काम आसता. सेकंड लायन ऑफ लिडरशीप तयार करपाक पक्षाचें काम आसता. पक्ष यशस्वी जावना कसो दिसता म्हाका लिडरशीप तयार करपाक. आज सर एक म्हत्वाचो मुद्दो जो उरता की 2019ची जी लोकसभेची वेंचणूक आसा, सगळे जाण म्हणटात की त्या वेंचणुकेचेर
केंद्रात परत जर भाजपा सत्तेर आयली जाल्यार हें सरकार टिकतलें, केंद्रात जर सत्तेचो बदल जालो जाल्यार हें सरकार वतलें म्हण. इट इज अ कंजक्चर. म्हणजे कितें, हें जाल्यार हें जातलें, हें जावचें ना हें जावचें ना, ते भाशेन लोक विचार करतात. पॉलिटिकल एनालिस्ट ते भाशेन विचार करतात, पण ते करपाची गरज ना. म्हाका दिसता की सरकार आपल्या ताकदीचेर टिकोंक जावो, हेजेर अवलंबून नासता. तुमी एक गजाल तुमकां मुद्दम विचारचीशी दिसता की मनोहर पर्रीकरांच्या उपरांत तुमकां कोण असो लिडर दिसता जो इतल्या सगळ्या घटक पक्षांक बरोबर घेवन हें सरकार मुखार व्हरपाक शकता? पळय, सांगपाक कठीण जाता तें, कित्याक वस्तुस्थिती जे पॉलिटिकल कितें म्हणटा तें नेसेसिटी आसता पळय, ते भशेन मनीस वागता. त्या टायमार कोण तरी लिडर तयार जातलो. somebody will come up. I cannot predict that way, but people are capable. You see, people are eligible, they are capable. You cannot underestimate them. अंडर करपाक जायना. हेजे कडेन जमचें ना, तेजे कडेन जमचें ना, तेजे कडेन जमचें ना, तें सांगूंक शकना. हांव फुडें वयता की सगळ्याच कडेन जमतलें म्हणून. एक विचार असो येता की मदीक जेन्ना तुमचे ऑब्झर्वर गोंयांत आयिल्ले तेन्ना एक विचार सगळ्याक सुरू जाल्लो की भायली एक तुमचे जे 2 एलायस आसात तातूंतलो एक खंयचो तरी पक्ष जर मर्ज करता भाजपा भितर आनी त्या एका खंयच्या पक्षाचो लिडर जर येवन हांगा मुख्यमंत्री जाता जाल्यार इट वील प्रोवायड अ मोर स्टेबल डिस्पेन्सेशन म्हणून. यू सबस्क्रायब टू दॅट पॉयंट ऑफ व्यू ऑर यू हॅव सम जावं अदर? येता तें जावं येता, कित्याक जावं ना. यू वेलकम दॅट? If we are like-minded, it can happen. आमी लायक माइंडेड तर आसात. कोणाकूय इम्पोर्ट करपाक जायना. तूं इम्पोर्ट करता तो सादारण तुज्या लेवलचो आसूंक जाय. म्हणजे तुज्या पार्टी ते हिता प्रमाणे आसपाक जावो, तेज्या पॉलिसी प्रमाणे आसूंक जावो, ते प्रमाणे तो आसा जाल्यार सोंपें तें. तुमकां कोण दिसता सध्या तर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे भाजपाक चड लागींचो दिसता काय गोवा फॉरवर्ड पक्ष भाजपाच्या विचारसरणीक चड लागींचो दिसता? भाजप आमच्या मोगो पक्ष सदांच आमच्या बरोबर आसलो. म्हणजे तेंचे आमच्या बरोबर तालमेल मातसो बरो आहा. गोवा फॉरवर्ड आतां येयला, तांचो तालमेल मातसो दुसरे भाशेन आहा आता. म्हणटच म्हाज्या वतान मोगो पक्षची लायकी चड आहा. सो तुमकां दिसता की मोगोचो मर्जर जर जालो जाल्यार इट वील हेल्प युअर पार्टी अ लॉट? या, इट शुड. एक 3-4 सिटाचो तरी फायदो जातलो. 3-4 सिटांचो तरी फायदो जातलो. या, एक हें दिसता की इतली सद्दां मंत्री बरे नात तेन्ना तुमचो प्रिफरन्स कितें आशिल्लो? कारण खूब जाण म्हणटाले की बदल जावपाक जाय. इवन मुख्यमंत्र्याच्या लेवला वेल्यान जरी मुख्यमंत्र्यान जरी रेजिग्नेशन जरी दिलें ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान एटलिस्ट चार्ज हँडओवर करपाक जाय. कारण हें सरकारच जें स्थापन जालां दॅट ओन्ली इफ मनोहर पर्रीकर इज द चीफ मिनिस्टर ह्या लेटर ऑफ सपोर्टाचेर तें जालां. अशी परिस्थिती सगळ्यांक दिसताले की एक चार्ज तरी हँडओवर करचो. तुमकां कितें दिसतालें की चार्ज हँडओवर जावपाक जाय आशिल्लो? कारण म्हाका एक गजाल खबर आहा, तुमी जेन्ना अमेरिकेक वचपाचे जाले तेन्ना तुमी ऑफिशियली आपले डिपार्टमेंट्स जे आसात तांचो चार्ज हँडओवर केल्लो. या, पळय, चार्ज करपा खातीरूच नंबर 2 नंबर 3 करतात न्हू. हय, तेची गरजच ती आसता की एकलो ना जाल्यार दुसरो आसतलो, दुसरो ना जाल्यार तिसरो आसतलो, तिसरो ना जाल्यार चवथो आसतलो. ते प्रमाणे घडत जाल्यार सोंपें जाता तें. मातशें आतां दुसरे भशेन दिसता की ते चार्ज दिवंक ना, कित्याक दिवंक ना, तो प्रश्न येता न्हू. तुमकां दिसता की चार्ज दिवपाक जाय आशिल्लो? जाय आशिल्लो. नंबर 2 दिवंक जाय. तीच गरज आसता नंबर 2 ची. सो तुमकां दिसता की गरज पडटा तेन्ना चार्ज घेवपाक जाय. ना, नंबर 2 म्हणटा म्हणून विचारता, तुमकां दिसता की सुदिना कडेन चार्ज दिवपाक जाय आशिल्लो म्हणून? हय, सुदीन नंबर 2 आहा न्हू, ताका उपाय कांय ना. पण अशें आर्ग्युमेंट जावपाक शकता की सुदिना कडेन चार्ज दिवपाक विजय सरदेसायान तेन्ना ऑब्जेक्शन घेतलो. सो डोंट यू थिंक इट वॉज अ ट्रिकी सिच्युएशन? इट इज अ ट्रिकी सिच्युएशन. ते तू पहिले सुरवात सांगला अलायन्स सरकार चलप ते ट्रिकी म्हणून ते सोंपें न्हू ते. म्हणटा त्या मुद्द्याचेर म्हाका दिसता ते
पहिले विज्युअलायज करपा जाय हें केल्यार कितें जातलें पयलें. म्हाका एक गजाल सांगात आनी लास्ट प्रश्न तुमकां चड त्रास दिना. तुमी सांगलें की तुमी दुखावल ना म्हणून, पण तुमकां दिसता की तुमकां जें वायट दिसलें म्हणटा तुमी की आपल्याक फोन केलो ना, आपल्याक दुसरे कडच्यान आयकुपा आयलें. But you are very clear that you don't want to blame the chief minister. You are sure that the people who are responsible are the people from your party in Goa. Yeah, the people are in the background. You see, they don't want to show their faces. They want to do the tricks behind the back. So these are the people. So I cannot blame the chief minister also because he is incapacitated for a short while. I hope he recovers very soon, takes full charge. म्हणजे सध्या चार्ज आहात ताका, पूण ताका कंप्लीट चार्ज घेतल्या बरोबर मागता देवा कडेन हांव समजता येणारा काल बरो जावं शकता म्हणून. म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांची प्रार्थना आसा की तुमी बरे जावन बेगीन गोंयांत पावचे आनी थंय उपचार चालू आसतना टायम काडलो आमचे खातीर. म्हाका दिसता ह्या इंटरव्यूवाची खरेंच गरज आशिल्ली, कारण प्रत्यक्ष येवन जेन्ना तुमी गोंयकारा कडेन उलयतात तेन्ना बऱ्योचश्यो गजाली क्लियर जातात. तो वेळ आज आमकां दिलो आनी इतलो वेळ दिलो, खरेंच उपकारी. गेट वेल सून अँड कम बॅक टू गोवा. गोवा इज वेटिंग फॉर यू. इतलेंच सांगता आनी थांबता. सर, देव बरें करूं. थँक्यू. इतकेंच सांगता हांव कितें की आतां दसरो येवपाचो, दसऱ्याच्यो शुभेच्छा दिता हांव गोंयकारांक. आनी तितकें सांगूंक शकता हांव, आय एम ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी. We wish you very, very well. Come back soon. Thanks a lot. Thank you.